नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे वकार. सगळ्यांक बरी दनपार आवडेता आणि अदिती काकोडकर लंच टाइम न्यूजाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पहिली पळोवची मुखेल खबरो. डिझेलाच्या वाडट्या दरांतल्या नुस्तेमारांक थाकाय दिवपा खातीर हायड्रोजन चालित नुस्तेमारी ट्रॉलरांचो पर्याय आयला मुखार. हे खातीर गोंय उर्जा विकास प्राधिकरण आनी कोचीन शिपयार्डान समन्वय पत्राचेर स्वाक्षरी करपाची प्रक्रिया केल्या सुरू. राज्यात इलेक्ट्रिक गाडयांचो वापर आसा वाडत. फुडल्या 2 वर्सांत गोंय उर्जा उदरगत एजन्सी वरवीं राज्यभर फास्ट चार्जिंग स्टेशनाचे केंद्र करतले स्थापन. शाळेचो युनिफॉर्म आनी रेनकोट खरेदी करपा खातीर दर विद्यार्थ्याक 1100 रुपया थेट घालतले पालकांच्या बँक खात्यात. ह्या येवजणेचो 8000 विद्यार्थ्यांक जातलो लाव, सरकारान दिल्या माहिती. थळाव्या लोकांचो दबाव वाडिल्ल्या निमाणे कारापूरच्या वादग्रस्त मेगा हाऊसिंग प्रकल्पार शोकॉज नोटीस काडपाचो निर्णय घेतलो पंचायतीन. प्रकल्पार आंदोलन करपी लोकां वांगडा आमी आसात, सांगले पंचायतीन. आफ्रिकेतल्या कांय देशांनी इबोलाचो प्रकोप वाडत आशिल्ल्यान भारत सरकार आसा हाय अलर्टाचेर. आफ्रिकेतल्यान येवपी प्रवाशांक खातीर विमानतळाचेर खाशेली भलायकी तपासणी केल्या सुरू. आणि गोयच्या 2 तरणाटे बुद्धिबळ खेळगड्यांनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार मेळयले घसघशीत जैत. कॉमनवेल्थ बुद्धिबळ चॅम्पियनशीप 2024 इथान वाज आणि इवान टेल्सान मेळयली जायती पदकां. आता खबरो विस्तारान. गोंयांतल्या नुस्तेमारी क्षेत्रांत 5वे उर्जेचो नवो काळ रोखडोच सुरू जावपाची शक्यताय आसा. डिझेलाच्या वाडट्या दरांतल्यान नुस्तेमारांक सुटका मेळोवपा खातीर हायड्रोजन चालित नुस्तेमारी ट्रॉलरांचो पर्याय मुखार येता. हे खातीर गोंय उर्जा विकास प्राधिकरण आनी कोचीन शिपयार्डान समन्वय पत्राचेर स्वाक्षरी करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. पळयात. डिझेलाच्या वाडट्या दरांक लागून त्रास सोंसपी नुस्तेकारांक आतां हायड्रोजन चालित ट्रॉलरांक थाकाय दिवपाचें पावल सरकारान उबारलां. गोंयांत 5वे उर्जेचेर आदारिल्ले नुस्तेमारी बोटी सुरू करपा खातीर सरकारी पावंड्यार हालचाली सुरू केल्यात. केंद्रीय बंदर जहाज आनी उदका मार्ग मंत्रालयाच्या कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनीन विकसीत केल्ल्या हायड्रोजन तंत्रज्ञानाच्या मार्गान गोंयांत नुस्तेमारी ट्रॉलर तयार करपाची येवजण आसा. हे खातीर गोंय उर्जा उदरगत प्राधिकरण आनी कोचीन शिपयार्ड हांचे मदीं प्राथमीक चर्चा सुरू आसा आनी बेगोबेग समन्वय पत्राचेर स्वाक्षरी जावपाची शक्यताय आसा. गोंयच्या दर्यादेगेक योग्य अशी ल्हान आनी मध्यम आकाराच्यो बोटी बांदपाचेर भर दितले. सुरक्षीत इंधन सांठोवप, उणो आवाज, देखरेखीचो उणो खर्च आनी प्रदूषण मुक्त तंत्रगिन्यान ही ह्या बोटींचे खाशेलपण आसतले. हायड्रोजन आनी ऑक्सिजन हांच्या आदारान वीज तयार करपी खाशेले यंत्रणेचेर ह्यो बोटी चलतात. हे प्रक्रियेत धुंवर वा हानिकारक वायू तयार जायनात. देखून हे तंत्रज्ञान पर्यावरणाक अनुकूल अशें मानतात. हो प्रकल्प साकार जालो जाल्यार गोंयच्या 5वे उर्जा धोरणाक व्हड चालना मेळटली आनी नुस्तेमारी आनी दर्या पर्यटनाच्या मळार गोंय देशाक आदर्श जावंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्यात इलेक्ट्रिक गाडयांचो वापर वाडत आसा हाचो विचार करून चार्जिंग सुविधा वाडोवपाची व्हड येवजण तयार केल्या. फुडल्या 2 वर्सांत गोंय उर्जा उदरगत एजन्सी वरवीं राज्यभर फास्ट चार्जिंग स्टेशनांचे केंद्र स्थापन करतले. हाका लागून ई वाहन धन्यांक व्हड थाकाय मेळटली. पळयात. राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचो आंकडो नेटान वाडत आसा आनी ते प्रमाण सरकारान चार्जिंग सुविधा वाडोवपाचेर लक्ष केंद्रीत केलां. गोंय उर्जा उदरगत येवजणे वरवीं राज्यभर नव्या ईव्ही चार्जिंग केंद्रां स्थापन करपाची येवजण तयार केल्या. हे येवजणे प्रमाण फुडल्या 2 वर्सांत राज्यांतल्या चार्जिंग केंद्रांचो आंकडो खूब वाडटलो. मुखेल महामार्ग, पर्यटन थळ, दर्यादेग, बस स्टँड आनी वेपारी वाठारांनी ही केंद्रां स्थापन करपाक प्राधान्य दितले. नव्या केंद्रांनी फास्ट चार्जिंग प्रणाली बसयतले आनी एकाच वेळार जायत्या वाहनांक चार्ज करपाक मेळटले अशी व्यवस्था जातली. ह्या प्रकल्पात खाजगी सहभागाचोय विचार सुरू आसा आनी पेट्रोल पंप, वेवसायीक संकुल आनी पार्किंग सुवातेरय चार्जिंग केंद्रां स्थापन करपाची शक्यताय आसा. हे येवजणेक लागून पर्यावरणाक अनुकूल येरादारीची चालना मेळटली आनी प्रदूषण उणें करपाक मदत जातली अशें तज्ञांचें मत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सरकारी मुळाव्या शाळांनी विद्यार्थ्यांक थाकाय दिवपाचो निर्णय राज्य सरकारान घेतला. शाळेचो युनिफॉर्म आणि रेनकोट खरेदी करपा खातीर दर विद्यार्थ्याक 1100 रुपया थेट पालकांच्या बँक खात्यात घालतले. हे संबंधी शिक्षण खात्यान परिपत्रक जारी केला. पळयात.
सरकारी मुळाव्या शाळांनी शिकपी सुमार 8,000 विद्यार्थ्यांक युनिफॉर्म आणि रेनकोट घेवपा खातीर सरकारा कडल्यान अर्थीक मजत दितले. शिक्षण खात्यान जारी केल्ल्या परिपत्रका प्रमाण वर्ग 1 ते 3 मेरेन दर एका विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात वट्ट 1100 रुपया थेट जमा जातले. हातूंत रेनकोटा खातीर 500 रुपया आणि युनिफॉर्मा खातीर 600 रुपया आस्पावीत आसा. शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी ही रक्कम 15 जुलय मेरेन लावार्थ्यांच्या खात्यात घालपाची सुचोवणी दिल्या. पयलीं शाळा वरवीं विद्यार्थ्यांक युनिफॉर्म आणि रेनकोट वाटिल्ले, पूण आतां ही रक्कम थेट पालकांच्या खात्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरा वरवीं जमा जाता. या निर्णया वरवीं पालकांक तांच्या आवडी प्रमाण युनिफॉर्म आणि रेनकोट घेवंक मेळटले आनी वाटपाकय कळाव जावचो ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. थळाव्या लोकांचो दबाव वाडिल्ल्यान निमाणे कारापूरच्या वादग्रस्त मेगा हाऊसिंग प्रकल्पात शोकॉज नोटीस काडपाचो निर्णय थळावे पंचायतीन घेतला. दुसरे वटेन पंचायत मंडळाची मान्यताय घेवन या प्रकल्पाक एनओसी दिल्ली अशें पंचायतीन स्पश्ट केलां. कारापुरात जावपी प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध आसा. हे फाटभुंयेर कारापूर सरवंट पंचायत वांगड्यांची बसका मंगळारा जाली. हे बसकेक उपसरपंचा सयत सत्ताधारी गटाचे 7 पंच वांगडी हजर आशिल्ले. प्रकल्पा आड आंदोलन करपी लोकां वांगडा आमी आसात अशें पंचायत वांगड्यांनी स्पश्ट केलां. पळयात. लीगल मिस्टेक्स जो रेगुलर आते हैं ना, वही इलीगल कंस्ट्रक्शन और बाद में ऑक्यूपेंसी, बिजनेस ट्रेड लाइसेंस, ये सब का आया था एप्लीकेशंस, उसके बारे में डिस्कस हो गया. और बाद में लोधा का, उसमें हमें एक नोटिस आई है कि हमने उनको जो स्टॉप नोटिस भेजा था उसके लिए क्यों पॉइंट्स नहीं दिया है, क्योंकि वो अटैच करके हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे. अभी जो शोकॉज नोटिस का जो इशू चल रहा था, तो आप अभी पंचायत की तरफ से शोकॉज नोटिस निकालेंगे उनको? मैं ना जिस दिन वो 11 तारीख को जो सारा मॉब लेके आए थे ना, तभी मैंने बोला था कि मैं साथ में हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक दिन का, मैंने उस दिन बोला था कि लीगल एडवाइस लूँगी, लेकिन उन्होंने मुझे एक दिन के लिए भी टाइम नहीं दिया, इसीलिए मुझे रिजाइन देती हूँ बोल के ऐसा बोलना पड़ा. लेकिन अब मैंने ना लीगल एडवाइस लिया है अनुराग घाटवाल का, उसमें तो मुझे साइन मारने की अथॉरिटी है ही नहीं. फिर भी ना ये लोग हमें आके इधर प्रेशर करते हैं और लोगों का कुछ भी काम करने के लिए नहीं देते, इसलिए मैं साइन मार के दूंगी. हांव कितें सांगूंक सोदता, कारण आतां 50 दीस जाले आमी आतांय बी सांगता की आमी सगळीं जाणां जी आसा ती गांवा बरोबरूच आसा. जेन्ना ग्राम सभेन सुद्दां ठराव घेतलो तेन्ना सुद्दां आमी सांगलें की आमी गांवा बरोबरूच आसा. आनी ऑलरेडी एक स्टॉप नोटीस आमचे एक्स सरपंचान तांकां इशू केल्ली. आनी त्याच बरोबर आमी आतां एक लीगल एडवायस सुद्दां घेतलो की आतां आमी हेजी तेंच्यांनी जे 17 पॉयंट्स बरोवन दिल्या तेजेर आमी कितें करपाचें ते 17 पॉयंट्साचेर आमकां लीगल एडवायस सुद्दां मेळ्ळो आसा. आनी आतां आमी शोकॉज आमी गांवा बरोबर आसा आनी आमी आतां शोकॉज दिवपाचो निर्णय घेतलेलो. त्याच बरोबर म्हाका सगळ्या पुराय जे लोक बसल्यात हांगा 50 दीस तांकां सांगपाक सोदता की ते आमचेर तेंच्यांनी एलिगेशन घातलें की तन्वी सावंतान अशें केलें तशें केलें, उलयले ते खूब अशें. पण शेवटी ते आमचेच लोक, तेंच्या बद्दल हांव कांय म्हणिना. पण हांव तुमकां सांगूंक सोदता की ती जी एनओसी दिली ती कायदेशीर येयली, पीसीपीचे एप्रुवल आसले, सगळे कायदेशीर आयिल्ले. त्या मिटिंगेन टोटल 10 पंच मेंबर आसले, ते प्रेझेंट आसले त्या मिटिंगेन. कशें आसता, जेन्ना पंच मेंबर जेन्ना सहमती दिता सरपंचाक की तेच कायदेशीर आहा आनी दिवपाचे, तेन्नाच खंय तरी सरपंच दिता. सरपंचाक एकट्याक ऑथॉरिटी नासता दिवपाची. तेका लागून हांवें ती दिली आनी हांवें जे कितें दिलां तें सगळें कायदेशीर दिलां, लिगल दिलां, कितेंच हांवें इलिगल दिवंक ना. तेका लागून हांव जनतेक सुद्दां सांगूंक सोदता की आमी खंयच कितें हें करूंक ना. आमी लिगल जें आसा तें दिलां आनी आमी आजून सुद्दां लोकां बरोबरूच आसा म्हणून सांगता. पण आमकां खूब असो मनस्ताप जालो, कारण आमी पंचायतीन येता जाल्यार आमकां लोक काम करपाक दिना आनी आमी लोकांचें काम कशें करतले. आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव, तेन्ना आमकां खूब मनाचें सुद्दां आमकां खूब आमी डिप्रेशनान गेल्लीं आसा, कारण आमकां पंचायतीन येवपाक दिना. इतली उतरां उलयतात पळय, ते आमच्यान सोंसपाक जायना. तरी सुद्दां आमी कांय म्हणिना, कित्याक ते शेवटी आमचेच लोक. तांकां खंय तरी कितें मिसगायड जाल्या, ताका लागून ते करता. ताका लागून आमी आतां सुद्दां आमी लोकां बरोबर आसा आनी हांवें जें कितें दिलां तें हांव लोकांक सांगूंक सोदता की आमी जें कितें दिलां पळय, हांवें जें स्वता कितें दिलां तें सगळ्या पंचाच्या सहमतीन दिलें. आनी आजून मेरेन टील डेट थोडेशे पंच आसा ते सांगता की आमकां खबर ना, आमी कितें ऑब्जेक्शन घातलेले. पण आजून धरया तुमी जर पंचायतीचो रिकॉर्ड काडीत जाल्यार खंयच्याच पंचान ह्या एनओसीचेर जावं बाकीचें कितें दिलां तेचेर खंयच्याच पंचान आजून
ऑब्जेक्शन आपले घालूंक ना. हे तुमकां म्हाका सगळ्या लोकांक सांगपाचें आहा की सगळ्यांच्या सहमतीन आमी कितें दिलां जें आजून मेरेन तें आमी सगळ्या पंचाच्या सहमतीन हें दिलां. आफ्रिकेतल्या कांय देशांनी इबोलाचो प्रकोप वाडत आशिल्ल्यान भारत सरकार हाय अलर्टाचेर आसा. काँगो, युगांडा आनी दक्षिण सुदानांतल्यान येवपी प्रवाशांचेर देशांतल्या विमानतळाचेर खाशेली भलायकी तपासणी सुरू केल्या. केंद्र सरकारान इबोलाचो प्रसार जावचो न्हय हे खातीर म्हत्वाचे नेम जारी केल्यात. पळयात. आफ्रिकेतल्या काँगो, युगांडा आणि दक्षिण सुदान ह्या देशांनी इबोलाचो प्रकोप वाडत आशिल्ल्यान भारत सरकारान खबरदारीचे उपाय खर केल्यात. संवसारीक भलायकी संघटनेन भौशीक भलायकी आणीबाणी जाहीर केल्या उपरांत देशांतल्या चडशा विमानतळां वयल्यान प्रवाशांची भलायकी तपासणी सुरू जाल्या. ह्या देशांतल्यान थेट वा हेर माध्यमांतल्यान भारतांत येवपी प्रवाशांची थर्मल स्क्रीनिंग आनी लक्षणांची तपासणी सुरू आसा. जोर, तकली दुखप, उलटी आनी रगत येवप ही इबोलाची मुखेल लक्षणां मानतात. लक्षणां दिसपी प्रवाशांक बेगोबेग क्वॉरंटायन करपाची सुचोवणी दिल्या. विमानतळ प्रशासनाक आनी प्रयोगशाळांकय तयार रावपाची सुचोवणी दिल्या. केंद्र सरकारान नागरिकांक बाधित देशांक भेट दिवची न्हय अशें आवाहन केलां आनी दुबावीत प्रवाशांनी 21 दीस भलायकेचेर नदर दवरपाचो सल्लो दिला. कोरोना, सार्स, एमपॉक्स ह्या इबोला सारख्या संसर्गजन्य रोगाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर विमानतळार तपासणी म्हत्वाची मानतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयचे 2 तरणाटे बुद्धीबळ खेळगड्यांनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार अभिमानान भारतीय ध्वज उबारला. कॉमनवेल्थ बुद्धीबळ चॅम्पियनशीप 2026 इथान वेल्स आणि इवान आंतोनियो टेल्स हांणी बळिश्ट कामगिरी करून जायती पदकां मेळयली. तांच्या यशाक लागून गोंयच्या खेळा जगात अभिमानाचें वातावरण निर्माण जालां. पळयात खेळांतले कांय खिणचित्र. Win 3 medals at the Commonwealth Chess Championship, that too in the under-20 section when he is still 14 years of age. We couldn't have been happier. You know, it's a great achievement, especially considering that the under-20 category was clubbed with the open category tournament, where he was actually battling it out with the grandmasters and international masters and other senior players. And to have done it with such a convincing performance is a commendable thing, and we are really proud of him. He has made us proud and Goa and India proud, winning medals at the international level. We are thankful to all the sponsors who have supported him along his journey. It's been now almost 7 to 8 years. He's been playing so many tournaments and winning medals. Now, today the tally count is 30, right? Yes. We have reached 30 international medals. So we are very proud and very happy and thankful to all the people who are supporting him, and we hope more people also come forward to help him. I was able to represent India at the Commonwealth Chess Championship 2026. I was representing in the under-20 category, which is merged with the open, and I'm very happy with my results. I came first in, I got gold in rapid, under-20, British gold in under-20, and silver in classical in under-20. I'm overall very happy with my results. Also because I traveled alone and I was able to manage stuff, I'm very happy about it. We are proud of you. Yeah, I really want to become a grandmaster as soon as possible in this year, and then I really want to work hard and probably sooner or later want to become the world champion. Harry Devan's first international tournament in India, first time in Sri Lanka, and it was a great experience for him, and we feel proud of him, and our family also feels proud of him that he achieved 2 medals, 1 gold in the rapid and silver in blitz, and he came 5th in standard, just missed by a point or so, and we look forward to playing more international tournaments and making India proud and
who are nowadays there. सेक्रेटरी गोवाचे एसोसिएशन हे आमचे भुरगे जे आसात तांणी खूब म्हणजे खूब प्रयत्न केलो आनी हार्डवर्क करून ते आतां एक्चुअल कॉमनवेल्थ गोल्ड आनी कॉमनवेल्थ सिल्वर मेडल्स जे आनी हे हाडला पळय दॅट इज अ व्हेरी ग्रेट इम्पॉर्टन्स कित्याक दीस कॉमनवेल्थ टुर्नामेंट इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग टुर्नामेंट with many of the players coming from different nations like South Africa आणि सगळे जे कॉमनवेल्थ कंट्रीज आसात थंयच्यान येतात खेळपाक आणि दोगी जाण प्ले इथन वाज हॅज प्लेड व्हेरी स्ट्रॉंगली इन द ओपन कॅटेगरी टुर्नामेंट. फोंडे कुर्टी मेस्तवाडा वाठारात आशिल्ल्या फुटब्रिजाची अवतिकाय चल्ल्याची बातमी गोमंतक टीव्हीन प्रसारीत केल्ली. उपरांत संबंधीत प्रशासनान हाची दखल घेतल्या. पंचायतीन हो अवतिकाय जाल्लो पूल मोडून ताच्या जाग्यार नवो कलवट बांदपाचो निर्णय घेतला. 35 ते 40 लाख रुपया खर्च करून हो पूल उबारतले. आता पावस सुरू जाल्ल्यान कलवट बांदपाक आडखळ येतली. ताका लागून पावस सोंपले उपरांत हे काम हातांत घेतले अशें थळावो पंच हरीश नायक हांणी सांगलें. वारंवार एवरी इयर जेन्ना पावस पडटा हेवी पावस येता आनी फ्लड जाता फ्लडान हो ब्रीज डॅमेज जाता. काळांतर खूब फावट हांगा आमी मिडिया घेतलेली आसा. हांवें सांगलेलें आसा की आमी हांगा वार्षिक नवे पद्दतीन हांगा ताका रिपेर करता. पूण कांय कारणांनी अशें कितें आसा उदकाचो लोट इतको आसता की हो ब्रीज मोडोन वयता आनी एवरी इयर प्री मॉन्सून आमी ह्या ब्रिजाक रिपेर करता. आतां पयसो गव्हर्मेंटाचो आसूं नाल्यार कोणाचो आसूं एक पयसो एक्स्ट्रा खंय तरी खर्च करप हे एक लॉसीस कशें दिसता म्हणून हांवें हांगा रिजोल्युशन घेवन जेन्ना रवी नायक आशिल्ले तेन्ना ह्या फुटब्रिजार टोटल डेमोलिश करून एक कॉन्क्रिटाचो परमनंट ब्रीज करचो म्हणून हांवें रिजोल्युशन घातलें. कलवट हय. आनी ह्या फुटब्रिजाक ऑलरेडी एस्टिमेट जावन फायनल स्टेजीर आसा. काही दिसा पयलीं हांगा पोटनिवडणूक आसल्या कारणान हांगा कोड लागलेलो आनी तेज्या पयलीं फायनान्शियल अप्रुवला खातीर फायल खंय नाल्यार खंय अटकलेली. हे सगळे रितीन ह्या गजालीन ही फायल आतां क्लियर जाल्ली आसा. म्हाका सांगपाकूय बरें दिसता कित्याक हांव फूल कॉन्फिडंट हे काम आनी हो ब्रीज लोकांच्या खातीर जशें तुमी पळयलां हांगा हेडगेवार स्कूल आसा आनी त्या सायडीन मेस्तवाड्यार जंक्शन आसा ज्या जाग्यार लोक बशीक बिशीक रावता. हितूंतले हावसिंग बोर्डांतले लोक तशेंच गांवकार वाड्याचे लोक हे सगळे जाण हांगासरल्यान ट्रॅव्हल करता. तशेंच भुरग्यांचो हांगा ट्रॅव्हल आसा. त्या खातीर हो ब्रीज हय शॉर्टकट ही वाट त्या खातीर हो ब्रीज तितकोच गरजेचो जाता. सांगपाक बरें दिसतलें ही फायल जी एस्टिमेट आसा ती अरावंड 35,48,000ची फायल पास जाल्ली आसा. आतां पावसाचो ऑलरेडी प्रभाव चालू जाल्लो आसा. इनॉग्रेशन करप आतांच्या टायमार आनी फुटब्रीज बांदप हें आतां लास्ट मोमेंटाक जातलें. सो कदाचित पावस सोंपल्या नंतर हो फुटब्रीज बांदून आमी घेतले. अपागिरी वाठारात सेगीत जावपी अपघाताक लागून थळाव्या नागरिकांनी खर नाराजगी उक्तायल्या. थळाव्या नागरिकांनी आणि संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणान धोक्याच्या रस्त्यांची तपासणी केली. ज्या सुवातेर बेगोबेग दुरुस्तीची गरज आसा थंय बेगोबेग काम सुरू करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात. एक एक्सिडेंट जालो बिटवीन टाटा 4-व्हिलर आनी 2-व्हिलर एक्टिवा. एक्सिडेंट जावपाक कारण म्हणल्यार कितें पयलीं हांव सांगता की जे मिडियम गॅपां जी दवरले PWD रस्ते बांदतना सो ते कंप्लिटली रॉंग पोजिशनार आहा. आतां एक्सिडेंट कसो जालो सांगता ती व्हेकल जी टाटा एस येताली ती हो कॅरेज रोड क्रॉस करून ताका सर्वीस रोडान फुडें वचोंक आहलोलो आनी ह्या सर्वीस रोडा वयल्यान 2-व्हिलर येतालो. सो थिंगा दोगांची टक्कर जाली. कोणाक इंजरी बीन तशें कांय जालो ना. ओनली 2-व्हिलर डॅमेज जाल्लेली आसा. आतां हो एक्सिडेंट कारण जावपाक म्हणल्यार PWD बिकॉज ऑफ फेलियर इन रोड डिझायनींग. आतां हांवें बरोवन दिल्लें समवेर इन मार्च जे रस्त्याचे खूंय कितें तर फॉल्ट्स आहा खूंय रेक्टिफिकेशन जाय आनी जे MUR जी कंपनी तांकां प्रोजेक्ट दिल्लो हो कांय वर्सां फाटीं ते हो प्रोजेक्ट थोडो एबंडन करून गेल्ले. जायतीं कामां इनकम्प्लीट आहलीं. सेकेंड फेजीन तांकां 2023 सेकेंड फेजीचें काम दिल्लें आनी आतां ते हो म्हणजे 2025 ते मदें सडनली डिजापियर जाले. कामां कितली एबंडन केल्लीं आसा. आतां आमी हिंगा कितें मागलोलें जेन्ना आमचें इन्स्पेक्शन जालें अलॉंग विथ PWD डिविजन 15 AE एंड JE जो मिडियन गॅप सर्वीस रोडाचो हांगा फुलटन दाखय हो हांगा आहा तो समवेर हांगा हाडूंक जाय आहलोलो. सो दॅट जो व्हेकल ते वाटेच्यान ह्या मिडियन गॅपांतल्यान येता त्यो स्ट्रेट
येवन तो हायवेसान सर्वीस रोड करूंक जातालो आनी सर्वीस रोडार सान येतालो कोण फोंड्या वचपाचे ते टर्न मारून हिंगा वयतले आसले. आतां वयल्यान जे ह्या वाड्या वयले जे येता तांकां तो केरियज रोड दोतलो जाल्यार ते मिडियान गॅप दवरची पडटा क्रॉस करपाक आनी क्रॉस केले काय ना हो बींग अ हायवे गाडयो फास्ट आसताय सो हिड ऑन जावपाचे खूब चान्सीस आहाय. सो इट इज कंप्लीट फेलियर बाय PWD डिपार्टमेंट इन रोड डिझायनींग. हांगा आमी तांकां एक एनिमल कॉरिडॉर पासून मागलोलो लॉंग बॅक तो पासून तेणी दिवना. हे वाटेच्यान कितलेशे गोव रेडे वयर सकयल येता कारण सकयल जोरां आसल्या कारणान ते उदीक पिवपाक बीन येता. नो आतां नक्की जे कितें आसा PWDन कितें करपाचें आनी त्या संदर्भात तुमी तांकां परत कळयतले काय कितें? PWD हांव काल पासून येयला हांव फॉलोअप करीता कशें फॉलोअप करीत आसा ते सांगता कॉन्ट्रॅक्टर गांवांत गेला कॉन्ट्रॅक्टराचे चलयेचें लग्न म्हणजे एक सांगपाचें म्हणल्यार एक कितें सांगपाचें म्हाका आळशीपण वो बेपरवा ही जाल्ली आसा. पावस तेकलोलो आहा तुमकां सादारण पब्लीक जो आहा तो तुमकां दाखयता बाबा हुंय करेक्शन करपाक जाय हुंय तुमी चुकल्या हुंय तुमचें काम हेबंडना हें तुमकां घेवन सर्वे कोत्ता हे उशेपणां घेवन न्हिदता. हें हांव म्हणटा हांव सरकाराक विचारता हें कामां कित्याक जायना हे रिस्क फॅक्टर कित्याक दवरला तुमी. आयज न्ही एक्सिडेंट जाला हो एक्सिडेंट मेजर एक्सिडेंट जाल्लो फेटल एक्सिडेंट जाल्लो जाल्यार जबाबदार कोण फकत सरकार जबाबदार आहा हेका. सरकार ओगी कित्याक आहा PWD सगळी यंत्रणा तुमचे कडेन आहा हें तुमी करेक्शन कित्याक कोन्नाय. परत तुमी एकदां PWDन जागेतले आमी फाल्यां परतून PWD वयतले. तर आमी केरिया हांगा आसा जे जाग्यार नंदनवाडा आसा थंयच्यान हांगा सर्वीस रोड आसा देंवपाक आनी हो जो आसा तो रस्ते डायरेक्ट हायवे आसा वचपाक तेन्ना हांगा सायडीन जागो सोडला हेवटेन वचपा सायडीन तो रॉंग सायडीन सोडला तेन्ना तो मातसो आनीक 10 मीटर मातसो मुखार जावचो असो जो लोकल आसा रस्ते हेणी सांगलें कारण हो जर हांगा जालो जाल्यार ती लोक डायरेक्टली थंय वयता आशिल्ली आनी हांगा एक्सिडंट जायना आसलेलो. ह्या संदर्भात PWD जेई जावं अभियंता जो आसा हांकां डिटेल्स रोड मॅप काडून हांगा लोकलांक सगळ्या इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना सगळें सांगलेलें आसा. जेन्ना हे लोकल हांगा PWD ऑफिसान वयता तेन्ना तांकां विचारता हे त्या संदर्भात तो सांगता जेई कॉन्ट्रॅक्टराची कोणा लग्न आसा चलये लग्न आसा हें आसा ते आज त्यांच्याच बेपरवामुळे हो ॲक्सिडेंट झाला. हो ॲक्सिडेंट आतां कोणा इंजरी जावना खरी पूण फेटल जाले जाल्यार कोण जबाबदार आसलेलो अशें लोकल जो रोक्या लोकल लोक आहा तेंचो प्रश्न आसा. तेन्ना संबंदीत जे अधिकारी आसा PWD खात्याचे रस्ता विभाग तेणी हेचे कडेन गांभीर्यान लक्ष दिवचें आनी हो आसा तो बेगोबेग दुरुस्ती करून घेवची अशी मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर ओबाक केरेच्या एकनाथ हिडेकर. गोंयच्या 50 ट्रॅकर्सांच्या पंगडान हिमालयाच्या 13,600 फूट उंचायेर आगळोवेगळो आनी थरारक अणभव घेतलो. पुणे प्रवासात तांकां -डिग्री तापमान खर बर्फवृश्टीच्या वादळाक तोंड दिवचें पडलें. अशा संघर्शमय परिस्थितीत लेगीत ह्या ट्रॅकर्सांनी धैर्य एकचार आनी देशभक्ती एकवटान दाखयली. पळया हो खाशेलो रिपोर्ट. हिमालयाच्या सुंदर सोबीत दोंगराळ वाठारात पावतकीच मन धादोशी जाता खरें पूण ह्या दोंगराचेर ट्रेकिंग करपा खातीर तितलेच कश्ट लागतात. खूब गंभीर अशा वातावरणांतल्यान फुडें वचचें पडटा. गोंयच्या 50 ट्रॅकरांच्या पंगडान हिमालयाच्या 13,600 फूट उंचायेचो शिखर यशस्वीपणान गाठलो. जशी रात जायत गेली तशी तशी थंडीचो तापमान बरोच वाडपाक लागलो. तरी लेगीत अशा परिस्थितीत सगळ्यांनी धीर धरून रावपाचो निश्चय केलो. फांतोडेर सूर्य उदेना फुडें वाऱ्याचो वेग आनिकूय वाडलो. ह्या वातावरणाचो अणभव घेता आसतनाच गोंयकारांक तशेंच हेर देशवासियांक हवामानान बदलिल्ले भयानक परिस्थिती कडेन संघर्श करचो पडलो. कसो कितें आशिल्लो हो संघर्शमय प्रवास आनी नेमकें घडलें कितें आयकुया. गोंयकारांनी केन्नाच अनुभवना अशें वादळ हिमालयाच्या ह्या देगडीचेर गोंयचे तरणाटे गोंयचे जाणटेले सगळे
बोबोक येता तांकां खबर ना केन्ना कितें जाता म्हण तें पूण सध्या तरी तेंच्यांनी मौजत करपाची पळय एक टेंटाची कामां ऑलरेडी गेली टेंट एक उडून गेलो पळय पळोवपाक शकता टेंट एक उडून गेलो टेंट गेलो उडून टेंट गेलो उडून अशा परिस्थितीत गोंयकार खबर ना अतिशय कठीण परिस्थिती भयानक परिस्थिती टेंट गेलो भयानक परिस्थिती वादळ हिमालयाच्या उंच टेकडीचेर -5 सकाळची जोर जाला -5 असो अनुभव कोणाच्याच वाड्याक येवचो ना आमचे गोंयकार भाव तंबू सांबाळटा तंबू सांबाळटा ज्या तंबूक राती रातभर रावले ते तंबूच आतां खंय तरी वचपाक लागला सध्याक आम्ही हिमालयाच्या उंच टेकडीचेर म्हणजे 12,000 वयरच अशा रोली खोली उंच टेकडीचेर आसा दोन्ही हात आता सद्याक कडकडटा आमचे ट्रेकर सकाळसान गोंया भायल्यान देशांतल्यान इल्ले ट्रेकर दरमजल करीत ह्या उंच पहाडीचेर पावल्या एक सायडीक पयल्यार आमकां बर्फ आनी बर्फूच दिसता एक तळी दिसता दुसरे ह्या सायडीक पयल्यार आमकां बर्फाची टेकडी दिसता परत सबंद सायडीनी जर पळयत जाल्यार टेकडी बर्फानी भरला आमचो जो ज्या जाग्यार तंबू आसा त्या तंबूच्या सरभोंवतणी बर्फ आसा अशा ह्या कठीण अशा परिस्थितीन गोंयचे ल्हान व्हड सगळे ट्रेकर हिंदुस्थानाची जी हिमालयाची उंच टेकडी आसा तिचेर बर्फ पळोवपा खातीर ताट मानेन सकाळी सान आयज मेरेन म्हणजे गेल्ल्या 5-6 दीस ते ट्रेक करतलेच पूण आयचो ट्रेक हो वेगळो आसा सगळे ट्रेकर जाम जाल्ले काही ट्रेकरांक ऑक्सिजन मेळना जावन सकयल व्हेलो काही जाणांक खंय तरी गपगप येवपाक लागलो पूण गोंयच्या सगळ्या म्हणजे 99% 1% सोडून जर 99% ट्रेकरांनी आपली जिद्द सोडली ना आणि ते ट्रेकर रोली खोलीच्या 12,000 हिमालयाच्या उंच टेकडीचेर वंदे मातरम भारत माता की जय हे म्हणपाक आयले आणि सगळ्यांची जी तकायतली ती हांगात खंय तरी सोंपली जय हिंद भारत माता की जय नमस्कार धन्यवाद गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सोयरू कुमार पंत लंच टाइम न्यूज हांगाच सोंपता दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो